सरोगेट मदर करपाच्या नांवान 5 लाखांचे आमीस दाखोवन दाबोळेचे एके अल्पवयीन चलयेचेर फाटल्या 1.5 वर्सां सावन बलात्कार करपी शोएब आफ्रिदी, ताका साथ दिवपी ताची बायल सालाद आनी ते चलयेचो 1.5 लाखांत सौदो करपी तस्लीम हाजी हे बायलेक एंटी वुमन ट्रॅफिकिंग युनिटान शुक्रारा धरिल्ले. शेनवारा तिगांकूय 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिलो. ह्या प्रकरणांतलो चवथो आरोपी मोतीराम गांवकार अजूनय पुलिसांच्या हाताक लागूंक ना. आपल्या चलयेचेर अत्याचार जाता म्हूण कळटकीच चलयेच्या बापायन अर्ज संस्थेक बरोबर घेवन पणजे वुमन पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्ली. पुलिसांनी सोमतीच एक्शन घेवन आफ्रिदी घोव बायलेक तांचे कडेन चलयेचो सौदो करपी तस्लिमा हाजीक धरले. चलयेची अदीक चवकशी केल्या उपरांत तिचो एक फ्रेंड तिचेर बलात्कार करतालो म्हूण म्हायती मेळ्ळी. पुलिसांनी जुवारी नगरांतल्यान शुक्राराच अभि नायक ह्या तरणाट्याक उखल्लो. शेनवारा ताका जामीन मेळ्ळो. तस्लिमा हाजीन आनीकूय चलयांचो सौदो केलो आसत म्हूण पुलिसांक दुबाव आसा. तस्लिमाक ह्यान पयलीं गैरप्रकार करता म्हूण ती पयलीं रावतल्या जुवारी नगरांतल्या सैफुल्ला कॉलनींतल्या लोकांनी धांवडावन घातिल्लो म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. जुवारी नगरांतल्यान भायर सरतना चिखले तिणें एक फ्लॅट भाड्यान घेतलो. थंयसर ती 8,500 भाडें दिताली. उत्पन्नाचे कसलेंच साधन नासतना ती इतले भाडें कशें भरताली हाची चवकशी चल्ल्या. आयतारा सांजे आफ्रिदीन ताच्या घरांतल्यान अल्पवयीन चलयेचो सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी तांचे मदीं जाल्ल्या एग्रीमेंटाची कॉपी पुलिसांक दिली. आफ्रिदी 9 वर्सां पयलीं लग्न जाल्लो. आपल्या भुरग्यांचेर पालकांनी लक्ष दवरचें. कितेंय चुकीचें घडटा म्हूण दिसत जाल्यार मुखार येवचें म्हूण अर्ज संस्थेच्या जुलियनान उलो मारला. I think parents these days are obviously finding it quite difficult, okay, and they are afraid, okay, to share such things. But I think we need to see how we all work together as a team, because in this, what did we see? We saw the family approach, NGO approach, the police, and everything happened. And yesterday it was really at the end of, at the end of the day, it was really so nice to see the father with a smile on his face, okay, thank us and the police team for protecting and saving his daughter. Somewhere girls are very systematically being lured to be trafficked for such type of sexual exploitation. So I think what is important is that if any one of us, okay, do know, okay, of this activity, we do need to share it, okay. Obviously the lady who has been selling this minor girl, if anybody knows, okay, that she has contacted other minor girls, okay, we need to see how that information is shared. It can be shared with the police, it can be shared with any one of us, but we need to see how other minor girls too are protected. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार.